एक न्यू पळय गायडलायन्स हाडल्या 2025 कॅब एब्रिगेटराचे आमी कंपल्सरी आमी विथीन 30 days आमी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडचें म्हूण पूण आयज हुंय जाल्यार आमी दुखवले आयज आमचे थोडे बायलो येयल्ल्यो हांगासर घोव मेल्ल्यो बायलो गाडयो चलयता लॉजन आसा सांगता थोडे बायलो सफर जातात थोडे भुरगे गाडयो चलयतात ते चिंतात आतां आमी घरा पावतले वा ना ते आमच्या फॅमिली मदें म्हाजोय पांय दुयेंत आहा हांव पांयचेंय करता आनी टॅक्सीय चलयता आनी भुरग्यांचेय पळयता अशें जायते जाण भुरगे हिंगा वावरतात दीस रात आनी आमचे सेल्फ डिपेंडंट आपल्या पांयाचेर उबे रावले बिझनस आयज सरकार आमचे थोडेशे बिझनस काबार करूंक सोदता आनी म्हाका दिसता फुल्ली काबार करूंक सोदता. कितल्या कडेन तुमी मेळोन गेले कितें कितें हें आयलां तुमकां? आतां आमची एकूच मागणी सरकारा कडेन जे आमचे जे तकलेर हाडून घालता न्हू ते घालपाक बंद करपाचें आनी सरकारान आमकां पयलेंय सांगलेलें कितें जर आमच्या टॅक्सीचेर कितें येता जाल्यार आमकां कॉन्फिडंटान घेवन आमकां घेवन बसोन डिस्कशन करून मुखार इंट्रोड्यूस करतलो पूण आयज आमच्या टॅक्सीकारां कडेन कितेंच इंट्रोडक्शन जायना कितेंच टेबलाचेर येयना आनी हुंय कितेंच येयना कसलेंच ते कितें समजता की टॅक्सीकार म्हणल्यार कांय न्हू म्हूण पूण आयज टॅक्सीकार हायस्ट टॅक्सीकार गोंया नॉर्थ एंड सावथ गोवा आयज टॅक्सीकारांक वोटींगूय जायतो आहा तेंय ते चिंतना कशेंच तांकां गव्हर्मेंट लॉबी नाका आयज ते म्हणटा ट्युरिजम काबार जाला म्हूण ट्युरिजम कशें काबार जालां आमी काबार करूंक ना टॅक्सीकारांनी ट्युरिजम आयज जर एअरपोर्टार देवांत गॅस्टां कॅसिनोचे बोर्ड लागता व्हडले भुरगीं जाता गॅस्टांची हें कितें काय म्हूण भुरग्यांचे दोळे धापता हुंय तर एडवर्टायज वसत हुंय तर वसत पुलिसांचे बॅरिकेडी पळयत कॅसिनोचे एडवर्टायज तेजे फाटल्यान भुतानी प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्टाचे आयज ट्युरिजम काबार जालां कारण कितें टॅक्सीकारांनी काबार करूंक ना गव्हर्मेंटान काबार केला कशें मेगा प्रोजेक्ट आयज गॅस्ट जाता गोंयांत सेटल जाता आनी ट्युरिजम काबार जाता हे मेगा प्रोजेक्ट पयले बंद करपाचे तेका लागून आयज उठोवण टॅक्सीकाराचेर बोगलांटा घालता बेश्टे उठोवण टॅक्सीकार सगळे पाड घालता म्हूण. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा बी मेळोन तुमी कितें उलयला? इफ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज रेडी टू टॉक विथ अस वी आर रेडी एनी टाइम टू सीट विथ हिम लेट हिम मेक अ टेबल. पण तुमी तेजे कडेन वचूना? हे स्किमीचे प्रॉब्लेम कितें तुमकां म्हणून धाडटा आमकांय कळना सरकारान रेट दिल्या पळय सरकाराची आर टी ओ ऑफिसां आसा जर कोण तर ओव्हरचार्ज करता न्हू ताका तालांव दिवंक जाता न्हू कॅब एग्रिगेटराची गरज ना तुमी रेट दिल्या तेजेर चलता आमी सांगलें कितें आतां पळय तुमी जर येलो ब्लॅक टॅक्सी पळयत न्हू सगळ्या स्टँडाचेर बोर्ड डिस्प्ले केल्ले आसा ते रेटीन वयता तितून कोणाक चीट जाता आमी कोणाक एकलोय टॅक्सीकार कोणाक चोरिना कोण चोरता पळय ते दुसरेच आसता दे आर नॉट टॅक्सी ड्रायव्हर्स आमचे तुमी जर आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्लो की सगळ्या हॉटेलांनी आमी बोर्ड लायता आनी तेजेर रेट डिस्प्ले करता कस्टमर येतलो रेट चॅक करतालो वयतालो कस्टमर ती गाडी येयसर बॅग घेवन उबो रावपाचो ना त्यो गाडयो कितें करता त्यो 30% अंडर चार्ज करता मुद्दाम पळय गोवा मायल्स चलता गोवा टॅक्सी ॲप चलता 30% कमी चार्ज करता म्हणून ताका लोक उबो रावता तांकां रेट कोणी दिली ह्यो गाडयांक हाडूंक आरटीओक तालांव दिवपाक जायना तुमकां रेट कोणी दिल्या आमकां रेट तुमी दिल्या आमच्यो गाडयो चलता तुमचे रेटीन जाल्यार ह्यो अंडर रेट कित्याक चलता त्याच्या खातीर कोणी रावतलो न्ही रिक्षेच्या रेटीन भाडी मारता कशें चलता नकळो आनी थोडे पळय ते कॅब एग्रिगेटर म्हणजे गोवा म्युनिसिपालिटी आमचे नार बाबा जायना कशेंच जायना म्हणटा हे म्हणटा 600 रुपयांची ट्रीप आमकां 400 रुपयांक दिता 200 रुपया आपल्याक दवरता हें करूंक तो कॅब एग्रिगेटर जावं गोंयांत म्हणून आमी म्हणटा की कॅब एग्रिगेटर ह्या खातीर नाका आमकां आनी काय न्हू आमकां सगळे रेट तुमी दिल्या त्या रेटी प्रमाणे चलता तुमची गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा डे टू डे चॅक करा गाडयो कोण चलयता ना चलयना तुमचें नांव कितें हांव सुनील आनंद नायक नॉर्थ एंड सावथ गोवा प्रेसिडेंट. ना एक असो इशू आहा की गेल्या एसेंब्लीन हो जेन्ना टॉपीक डिस्कस जालो तेन्ना थोडे कोस्टल बेल्टाचे MLAs आनी पार्टी लिडर्स मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले ताणें आपयलेले आनी थंय एक कन्सेन्सस जालो की खंयची चेंज जर आमी हाडटले खंयची मेजर चेंज इन द टॅक्सी बिजनेस एंड गायडलायन्स एंड रुल्स फ्रेम करतले जाल्यार स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवन हें करतले. आतां तांची कंप्लेन अशी आहा की एग्रिगेटराच्यो गायडलायन्स नोटिफाय केल्ल्यो आहा गॅझेट हाडला आनी हें हाडचे पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंकूच ना. सरकार हें जर करता जाल्यार सरकार इज वायलेटींग solemn word given in the assembly. The word was what? That stakeholders would be taken into confidence before bringing in anything. आता तांची एक पार्ट सत्य आसा की तुवें मिटर हाडले आज ते मिटर वापरना म्हणटात तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा GPS ट्रॅकिंग डिवायस हाडली सो हें सगळें हाडप कित्याक इव्हेंच्युअली कितें करपाक की सवलत जावची ट्युरिस्टाची. आतां हातून सवलत कशी जाता तुमी मिटर हाडलो तो मिटर आतां कोण वापरीत ना मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता तो मंदिराक कितें खावयता
सो मंत्र्याचें पोट भरपा खातीर तुमी गायडलायन्स करतात काय कितें? आतां हे कॅब एग्रिगेटराची ज्यो गायडलायन्स दाखयल्या हातूंत कितले कॅब एग्रिगेटर येतले हें केन्ना सांगूं ना. सो दॅट मिन्स एवरीबडी फ्रॉम होल ऑफ इंडिया वील कम हियर. इज दॅट वॉट वी वॉन्ट? We also have to believe. You see, if you go and see Ravi Naik's speech today, when he says don't sell land to Delhiwalas, after BJP has sold the whole of Goa to Delhiwalas, आता बावडो रवी नाईक उठला आणि तो म्हणटा की दिल्लीवाल्यांक जमीन विकू नाका म्हणून. कांय उरूंक ना विकपाक. तातूंत आमी साश्टीकरांनी कितें राखून दवरलां. आमचे खातीर कितें गोंय उरलां नाजाल्यार ते सगळें ताणें विकलें. सो आज सादो इशू असो आहा की टुरिजमाचे बेनिफिशरी कोण आसचे? टुरिजमाचे बेनिफिशरी गोंयकार आसचो कित्याक गोंयांत टुरिजम जाता. हातूंत गोंयचे शेक ओनराक फायदो जावचो, गोंयचो तो वॉटर स्पोर्टाचो फायदो जावचो, गोंयचो टॅक्सीवाल्याक फायदो जावचो, काय सगळे भायले येवन भरचे. मागीर गोंयांनी खंय उरलें न्ही. गोंयांत लोक कित्याक येतात? कित्याक गोंयांक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आहा. आमकां आमची आयडेंटिटी एक आहा आनी आमचे लोक हॉस्पिटेबल आहा. गोंयचें टुरिजम जर गोंयच्या भायल्यान येवन लोक चलयतले जाल्यार हें टुरिजम जाय कित्याक आमकां? हो एक प्रश्न येता. सो सरकारान हो इशू एड्रेस करपाची गरज आहा. हो इशू कितें की हे इतले जाण आहा ते सगळे स्थानीक गोंयकार. ताणें सांगलें ते भशेन बायल्यो पसून आहा हातून. दॅट मिन्स देर इज जेंडर इक्वेलिटी ऑल्सो. सो वेन सच अ सिच्युएशन एक्झिस्ट, हाऊ डू यू जस्ट डू अवे विथ एवरी लोकल सन ऑफ द सॉयल अँड गिव्ह दिस होल बिझनेस इन द हँड्स ऑफ समबडी एल्स who knows nothing of Goa. तर काय खबर ना कितें गोंय खंयचे शेकार वता तो फाल्यां कोण एकलो हॉटेलांतल्यान भायर सरता तो कितें म्हणटा की आपल्या मार्टीन बीच कॉर्नरान व्हर म्हणून. तो काडून ताका पणजे व्हरता मार्टिन्सान. अशें जावंक शकता? सो यू नो दे शूड नो गोवा मरे. सो गोवन टॅक्सी ओनर नोज गोवा. However, if the government wants to bring electronic interface, which is the aim, then there should be a stronger guidelines. कोण येतलो तो कळपाक जाय मरे हातून. Other than there is nothing, anybody can come. So their issue and the issue of our political party is that sons of the soil have to be beneficiaries of tourism in Goa. However, tourists also have to come to Goa. It can't be that Goa is so overpriced that nobody is coming to Goa. अशें जावन फायदो ना. Because we have to think in the interest of everything, including that tourism should, which is the mainstay of our economy, cannot be hurt by any action. So responsibly, we will study these guidelines which have been gazetted, and we will bring objections to it within the stipulated period.